स्वतः विरोधी पक्ष नसताना रक्षामंत्री मनोहर पर्रीकारान प्रादेशीक आराखडो 2021 रद्द करचो, गोंयांत लोक आयुक्त हाडचे अशा सारखे हेर मुद्द्यांचेर आवाज काडलेलो. मात आयज तेच मुद्दे विरोधी पक्ष आनी लोकांनी मुखार हाडले जाल्यार रक्षामंत्र्याक ते नकारात्मक विधानां दिसतात असो आरोप डिमेलोन केला. ज्या दिसा जुवारी ब्रिज हाचो फाउंडेशन स्टोन जेन्ना घातलेलो तेन्ना रक्षा मंत्रीन भाशण केलें. ते भाशणान ताणें NGOक अटॅक केले आनी सगळे ओपोनंट्सांक आनी वयल्यान अपील केलो की हे नेगेटीव न्यूज छापूं नाका, हे पत्रांचेर येयले नाका. आतां हे कितें दाखयता? हे दाखयता हो एक डिक्टेटर जाका ओपोजिशन सोंसना. आख्खे गोंयकार लोकांक फोटोवन हो रक्षा मंत्री फोटोवपाची जी तेज्या आंगान जी एक स्पिरीट जी आसा फोटोवपाची ती स्पिरीट केन्नाच वयची ना हें दाखोवन दिता. He has cheated the people of Goa, which never has happened in the history of Goa. होच रक्षा मंत्री जेन्ना विरोधी पक्ष आसलो हेणे हो रिजनल प्लॅन स्क्रॅप करचो म्हणून मागलो आनी NGOच्या प्लॅटफॉर्माचेर सगळे भाशणां करतालो. रक्षामंत्र्यान गोंयचो विकास न्हय जाल्यार सत्ता मेळोवपा खातीर गोंयची लूट केल्या असो आरोपय डिमेलोन केला. स्वता कितें उलयतात तेच रक्षामंत्र्याक कळना अशी टिकाय तांणी मुखार केल्या. आतां जेन्ना तो विरोध करतालो तेन्ना तो गोंयचे डिस्ट्रक्शन बंद करतालो. आतां तोच प्लॅन लोक ओपोज करता, ते डेव्हलपमेंट ऑबस्ट्रक्ट करता. आतां हितून कितें दाखयता की हेजी जी ग्रीड आसा लूट करपाक गोंयची तेजे चिंतप आल्लां. डिस्ट्रक्शन आनी डेव्हलपमेंट हेज्या बद्दल ताका अर्थ समजना. म्हणजे तेजे ग्रीड जी लूट करपाची आहा, जी लूट ते तेजे दोळे धांपल्यात आनी तो कितें उलयता. RDX खातीर पणजेच्यान संजय मनोली.